एक पूजा नाईक सांगला की एक IAS ऑफिसर आणि सध्या एक PWD खात्याने एक उच्च स्तरातलेले व्यक्ती आणि त्याचबरोबर मंत्री म्हणून एक असा त्यांच्यानी या स्कॅमान मोठा हात असा आणि आपण उघड करले पण एक प्रकारे सरकार आणि भाजप सरकार याबद्दल कसे म्हणून पळतात. हे कशें आसा की पूजा नायकाचो जो स्टेटमेंट आसा ताचेर आज त्याने म्हणलें की आपल्याक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें म्हणून मुख्यमंत्र्यान आज सांगिल्लें आसा की ताचे कडेन जे कितें पुरावे आसा ते घेवन त्यांनी पुलीस डिपार्टमेंटान वचून दिवचे आणि त्यामुळे आपणय तांकां कारण पूर्णपणे त्याची इन्क्वायरी जी आसा तो आपण कोणाकूच सोडचो ना. मागीर एखादो त्याचे भितर मंत्री आसत किंवा एखादो ऑफिसर आसत त्याचे कडेन जे कितें पुरावे आसा ते त्याने दिवचे आज मुख्यमंत्र्यांनी स्वता सांगिल्लें आसा आणि ते पूर्णपणे जर एखादे त्याने कितें दिलें जाल्यार त्याचेर कारवाई जी आसा ती डेफिनेटली करतले. ताचे कडेन जे कितें डिटेल आसा त्याने दिवचे अशें मुख्यमंत्र्यान हांवूय सांगपाक आसा कारण एखाद्या कडेन ताचे कडेन जर पुरावे आसत की ह्या मनशाक ताका आपण दिला त्यांनी सांगचे ते आणि त्याचेर कारवाई योग्य कारवाई सरकार करतले तितलो म्हाका विश्वास आसा.